2014 इलेक्शन जालें. ते एक सोशल वर्कर आणि तसेच एक स्पेशली एबल्ड स्कूल जे म्हापशान आसा तितून एक को फाउंडर म्हणून आसा. आणि म्हाका खोशी भोगता की ते आयज आमच्या पार्टीन जॉईन जातात. खुबशे इश्यूज जे आमी म्हापशान एज अ कावन्सिलर हांव आसतना आनी तशेंच ते आम आदमी पार्टीचे लिडर म्हणून तेंच्यांनी जे काम केलें ते तेंच्यांनी आमी वांगडा खुबश्यो आवाज खुबश्या इश्यूचेर उठयला. ते वेंडर्साचे आसूं इवन बारीक ते बारीक काम ते लोकल इश्यूज जे येताले म्हापशान जावं थिवीन जावं सरावंडींग जे बार्देजान एरियाजान आसा ते तेंच्यांनी खूब सपोर्ट केला. म्हाकाय बी सपोर्ट केला. लास्ट आमचे जे लोकसभाचे इलेक्शन जाल्ले तितून आमी खूब तेंचे कडसून सपोर्ट घेतला. एस्पेशली विथ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी करपाची, कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाचे, खंयचे लोकल ग्रुप्सांक एंगेज करपाचे. सो हांव तांकां वेलकम म्हणटा आनी मागता की आमची जी काँग्रेसची फॅमिली आसा तितून जॉईन जावन जे तेंच्यांनी गायडन्स तेंचे अर्लियर पॉलिटिकल पार्टीक दिल्ले तशेंच गायडन्स आनी सपोर्ट आमकांय बी दिवचे आनी फुडले जे गव्हर्मेंट आमचे येतले तितून आमकां आमदार निवडून हाडून तशेंच तशें फुडें चलोवपाच्या खातीरूय हेल्प करतले. श्री राहुलबाब मांबरेचे इंट्रोडक्शन जावच्या पयलीं ताचे बद्दल एक दोन शब्द जे तांकां खूब ते वळखता अशें आमी दोन शब्द सांगचे हांव विनंती करता. आमचो जुलियो डिसोजा हांकां ताणें राहुलबाबा बद्दल एक दोन शब्द सांगचे. आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आमदार कांदूर तशेंच मागीर आशिल्ले सगळे दुसरे आमचे काँग्रेसीचे फुडारी नांवां घेना सगळ्यांची कित्याक शॉर्ट करून म्हाका एक सांगला बाब राहुल मांबरे हांव पयलींच सावन वळखता. आमचो म्हापसा रोटरी क्लब थंय जॉईन जाल्लो तेन्ना तेणें भरपूर आमच्या रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा काम केलां आनी समाज सेवेचे दिशा ताका सदांच आशिल्ली. तेणें जशें बाब शशांकान सांगलां जायते समाज सेवेचे संस्थेन ताचे कॉन्ट्रिब्युशन आसा, योगदान आसा आनी तो एक म्हाका दिसता आदी आम आदमी पार्टीन आशिल्लो तितूंतलो तो केन्ना भायर सरलो आनी आज जेन्ना तेणें एक निर्णय घेतलो की आपूण काँग्रेस पक्षान शामील जातलो म्हाका दिसता आमकांय खुशालकाय भोगता की बरे लोक जे स्ट्रॅटेजी दिवपी लोक ताचे सारके जे लोक ओपिनियन मेकर्स इन सोसायटी आसा तसले लोक काँग्रेस पक्षान आयज जॉईन जाता. कित्याक तांणी पळयलां हें पळय कितें चल्लां हे सद्या सरकाराची पळय कितें दिशा आसा जी कितें भ्रश्टाचार चल्ला, अनएम्प्लॉयमेंट वाडून गेला, हे कांयच हेचे ह्या प्रश्नाक सुटावे करपाचे कांयच प्रयत्न दिसनात. फक्त भ्रश्टाचार चल्ला सुबेज जातात, आमचे पर्यावरण नश्ट जायत वता, दोंगर वयतात, शेतां भरून वतात आनी अशें करून म्हाका दिसता लोकांक आज एक अपेक्षा आसा की येता त्या निवडणुकेन ठामपणी काँग्रेसीच्या फाटल्यान रावन एक हो सरकार जरूर बदलतलो आनी हेजे खातीर आमकां हे सगळे लोक राहुला सारखे जाय वचून आमच्या देशात आमच्या राज्यात सगळे तालुक्यान भोंवन एक असो माहोल तयार जावंक जावो की जगण्यातल्यान म्हणूंक जाय की हो सरकार वचोंकूच जावो. हे तर चेंज जातले, हितून बदल येतलो, भ्रश्टाचार वयतलो आनी कित्याक उदाहरणाक दितलो जाल्यार खूब आसा. कला अकॅडमी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मिटर, कितें स्मार्ट जाला ते तांकांच खबर आसा. पूण कोणाची बळसां भरल्या, कोणाक खंय भ्रश्टाचाराचो उपयोग जाला आनी तेंचो फायदो जाला तो तांकां बरो भशेन खबर. आनी जेन्ना असल्या माहोलान लोक आमी इलेक्शनाक वता ते म्हाका दिसता जरूर हे फावटी काँग्रेस पक्ष एक आमची जेन्ना कितल्या वर्सांक आमी सरकार चलयला आनी लोकांक बरे बरे विकासाचे प्रकल्प हाडून दिल्या, एक परत काँग्रेस सरकार सत्तेर येतलो आनी राहुला सारखे मनशाचो हितून योगदान आसतलेच.
हे 2 शब्द म्हाका सांगून दिले म्हणून तुमच्या चडाचो देव बरें करून तुले बाब आता रिक्वेस्ट करता आमचो अमरनाथ पंजेकर हांकां ताणें ताका वेलकम करपाक एक 2 उतरां सांगची. नमस्कार. आयज बरें दिसता आमचो गांव भाव आमच्या पार्टीन आमच्या बरोबर आमचे फॅमिलीन जॉईन जाता. ओरिजिनली आमी खोर्जुयेकार, हो खोर्जुयेकार, हांव खोर्जुयेकार आनी आमचो आमदार खोर्जुयेकार. सो 3 खोर्जुयेकार हांगा एकठांय जाल्ले आसा. आयज आमकां खोशी दिसता की एक बरो बुदवंत, एक बरो एड्युकेटेड, बरो क्लीन इमेजीचो एक बरो कार्यकर्तो आमच्या पार्टीन आयज आमकां सामील जाता. राहुल बाब जेन्ना आम आदमीन आसलो तेन्ना तेंची आनी आमची सदां झगडी जाताली फेसबुकाचेर. तो आपणाचें गायतालो, हांव आमचें गायतालो आनी शेवटाक काँग्रेस पार्टीचे जो गायतालो तो आयज जिखलो. राहुल बाब आयज आमच्या बरोबर येयलो. कित्याक सत्य हें सदांच सत्य आसता. राहुल बाबाक पयलीं दिसलेलें जसो चमत्कार त्या वेळार लोकांक फटोवन कालाधन आनी कितें प्रशासन बरें म्हणून अरविंद केजरीवालान थंय फटोवन लोकांक थंयसर चमत्कार जालो, तशें तेंच्या सारकेल्या लोकांक तेंकाय दिसलो की गोंयानूय चमत्कार जातलो. पूण जेन्ना ते रियलायज जाले की गोंयांत काँग्रेसी शिवाय पर्याय ना आनी खंयच्यो पार्टी येतल्यो आनी एक आमदार, 2 आमदार, अर्दो आमदार, नात आमदार अशे प्रकार जातलो. पूण गोंयांत जर ऑल्टरनेटीव एक बरें शासन प्रशासन दितले गोंयकारांक, गोंयकारांचें सरकार दितले जाल्यार काँग्रेस पार्टी शिवाय पर्याय ना हें तेंच्यांनी रियलायज तेंकां जालां. आनी आमकां खोशी दिसता की एक बरो बुदवंत, बरो विचाराचो, बरो क्लीन मनीस आमच्या सांगाताक हांगा आयज पावलो आसा. तेंचें एडमिनिस्ट्रेशन, तेंची काम करपाची पद्दत ही आमकां हेल्प जातली. खास करून आमच्या सारके लोक जेन्ना आमी हांगा वावुरपी ऑफिसान काम करता, ऑफिसाच्या फाटल्यान रावन काम करता, जे ऑर्गनायझेशन करपाक जाय, जे एडमिनिस्ट्रेशन जाय, तेंचो आदार, तेंचो हातभार आमकां निश्चित लाभतलो. आनी आमकां विश्वास आसा की तेंचे जे एक्सपिरियन्स आसा, एक्सपिरियन्स फकत पॉलिटिक्सांचे नसून एक्सपिरियन्स तेंचे जे सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज ज्यो ते संस्थेनी काम केलां, जे डिसिप्लीन ते त्या संस्थांनी शिकल्या, ते डिसिप्लीन घेवन ते हांगा येतले आनी तेंचे डिसिप्लीन आमकां बऱ्याक पडटले. हांव तेंकां काँग्रेस पार्टीच्या वतीन तेंचो येवकार दिता आनी आय विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग काँग्रेस. थँक्यू अमरनाथ बाब. विनंती करता आमच्यो वायस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष प्रमोदा सालमनकर हांकां तांणी 2 उतरां सांगची. टीपीसीसीचो अध्यक्ष गिरीश पवार, आमचे कडचे आमदार आणि आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट एडवोकेट कार्लोस, आमच्या बरोबर हांगा आशिल्ले मिडिया चेअरमॅन अमरनाथ आणि बाकी सगळे जीपीसीचे वयले वांगडी, तशेंच दोन्ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आणि सगळे दोन्ही मिडिया आणि आजूच आमच्या पार्टीन सामील जावपाक आज हांगा आशिल्लो राहुल मांबरे आनी ताचे फॅमिली. खूप खुशी जाता म्हाका. कांय वर्सां फाटीं राहुला बरोबर खूप काम केल्लें आसा. रोटरी क्लबान जशें जुलियोन सांगलें तशें आमी सगळी समाजा खातीर वावुरपी रोटरीचे आमी वांगडी. आनीक ताजे प्रेसिडेंट जेन्ना तो प्रेसिडेंट आशिल्लो क्लबाचो तेन्ना ताणें केल्लें सगळें म्हणजे कार्य लोकां खातीर ते ताज्यांतली जी लिडरशीप आसा, जो एक्टिविजम ताजे भितर आसा आनीक डायरेक्ट उलोवपाचें ताजे व्हेरी आर्टिकुलेट पर्सन, नॉलेजेबल. आनी आज आमचो पक्ष खंय तरी मातसो म्हणजे एक लोकांक सगळ्यां मदीं वावुरणारो असो एक कार्यकर्तो आनी शिकिल्लो मनीस असो जॉयन जाता मातशें खंय तरी पक्षाक. आनी आमकां सगळ्यांक काँग्रेस पक्षांतल्या लोकांक बरी उमेद आयली, स्पेशली म्हापशेचे म्हणून, कित्याक ताका म्हापशान ताजें कार्य हांवें खूब लागच्यान पळयल्लें आसा. And I'm very happy, Rahul. There was time when I told you you are in the wrong party. जेन्ना तो आदमीचे तासारको मनीस आमकां जाय काँग्रेस पार्टीन अशें म्हाका सदांच दिसतालें आनी तो त्या पार्टीन गेलो म्हणून वायट दिसलें आनी ताका एकदां हांवें म्हणलें की नो यू आर इन अ रॉंग पार्टी. तर तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें ना ना पण म्हणजे I moved by what the philosophy of that party. पूण आमी उलोवया दीस म्हणून सांगिल्लें. आता उलोवपाचो टायम मेळिल्लो आसा, ताका याद करून घेवपाचो टायम मेळिल्लो आसा. यू आर इन द रायट पार्टी टुडे. आनी तुजी ज्यो पॉलिटीज आसा त्यो 100% काँग्रेस
party आमची especially गोंयांत आमी we will benefit from your presence in the party, from your leadership in the party. तुझे विचार जे हांव जाणा की you have got that desire to work for the poor. Our party is not just a political party, it is a movement, you know it. And any political movement is not counted by number of victories that particular movement wins. कितले स्टेटीनी आमी जिखले, कितले इलेक्शन आमी जिखले is not the only thing for a political movement. It is how many lives with that. कितलो hope आमी लोकांक दितात, कितले लोकांक आधार, right from youth, senior citizens, women, different across caste, class, how we give hope to the people. That is what is very important. And that is in such a party I'm welcoming you. And I'm very happy today की म्हाका बरे एक्सटेंड तूं आज आमचे बरोबर आयला. I give credit to the president for choosing people who have got credibility, who have got respect in the society. So welcome and all the best to you, and thank you for the round of applause. Thank you, Pramod bhai. Thank you for your words of wisdom. आता हांव राहुल मामरे यांका विनंती करता की तांणी आपले मेंबरशिपाचे फॉर्म आमच्या अध्यक्षाकडे घेवचे, सुपूर्द करचे. अध्यक्षान शेलो घालून तांचे पक्षान स्वागत करचे. आता रिक्वेस्ट करता आमचे पक्षाचे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री ॲडव्होकेट कार्लोस पेरेरा आल्वारेस हांका की तांणी बुके दिवन आमच्या राहुल बाबाचे रिक्वेस्ट करता प्रमोदा सालगांवकर हांका की तांणी पक्षाचो फ्लॅग दिवन राहुल मामरे हांका काँग्रेस पार्टीचा विजय हो, काँग्रेस पार्टीचा विजय हो, काँग्रेस पार्टीचा विजय हो. हांव विनंती करता ॲडव्होकेट कार्लोस पेरेरा हांका की ह्या वेळार तांणी आपले दोन उतरां नव्या एंट्रंटाक आमचो मामरे बाबाक सांगची जाणीव करून ताका मातशी स्फूर्ती येतली काम. Good afternoon to all. आमचो GPCC अध्यक्ष गिरीश चोरडकर, आमचे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद साळगांवकर, प्रदीप नायक, अमरनाथ पंचीकर, एडवोकेट हर्षित नायक, एडवोकेट शशांक नार्वेकर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मंगलदास नायक, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तुलियो, महेश मांबरे, जना भंडारी आणि सगळे तुझे वाहन भरून आणि प्रेस मिडिया. हो दीस म्हाका बेस्ट कित्याक लागला कित्याक म्हजो खोसवेंचो गांव भाव जॉइन जाला काँग्रेस पक्ष. मांबरे फॅमिली हांव केन्नासून ल्हानसून वळखता कित्याक ते आमचे नेबर थिंगा खोसवेन आनी भरपूर लोकां पासत काम केलां, लोकां पासत आदार दिलो आनी लोकां पासत सदां आसतले. राहुल मांबरे दुसरे पक्षान आशिल्ले तेन्ना हांव सदां पळयतालो तेजे पोस्ट कित्याक इंटेलिजंट म्हण शिकून ती उलयतालो हांव पळयतालो कित्याक ते हांव चिंतालो हो बरो मनीस दुसरे पक्षार रॉंग पक्षान आसा आनी हांव चिंतालो केन्ना आमचे सायडीन येतलो आनी आयज आयलो तो. हांव तेका वेलकम करता विथ हीज फॅमिली बिकॉज द आयडियल्स ऑफ दॅट mentality, like education and the ideals of that. It aligns with the Congress movement, the Congress founding philosophy, and ते आमचे वांगडा रावून आमकां बूस्ट करून
आमचे काँग्रेस पक्षाचे आमचे कितें आसा तें आंदोलन कितें आहा तें फुडें व्हरपाक ते सद्दां आमचे बरोबर आसता. राहुल तूं जाणा पासून मुळगांव तुमगे देवळा पासून आयला, सो इतले कनेक्शन आहा आमचे. सो दॅट इज वाय आय फील दीस इज welcoming homecoming of Rahul Mamre into the Congress Party. Welcome. थँक्यू मिस्टर कार्लोस पेरेरा. आता पक्षाचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर आमकां विनंती करता की ताणें ह्या प्रसंगी आपले भावना व्यक्त करचे. आयज आमी सगळे व्हडल्या खुशयेन बाब राहुल मामरेक काँग्रेस पक्षाच्या आमच्या परिवारान सामील केल्लो आसा. आमी तेजें स्वागत करतात आनी ताका एक बरें पॉलिटिकल आनी सोशल लायफ आमी विश करतात. बाब राहुल मामरे ज्या पक्षान पयलीं आशिल्ले ते खूब प्रामाणीकपणे रावले आनी प्रामाणीकपणे तेणें खुबशें काम सायलंटली केलें. जे एक खंयच्याय पक्षाचो कार्यकर्तो कसो आसचो तातूंत भितर ते सगळे गुण बाब राहुल मामरेक आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. म्हणजे इवन ताका जेन्ना रिप्लेस केलो त्या दिग्निटीन त्याच हातून त्याने पक्षाचो डिसिजन मान केलो आनीक शांत रावन जो पक्षा कडेन ज्या पक्षान ताका पयली जबाबदारी दिली आनी तेजे नंतर ते रिप्लेस केले तेजें काम आमी सगळे पळयताले. आनी ज्या तरेन तो एंटायरली वागलो तेजे नंतर म्हणजे तो इमिजिएटली पक्ष सोडून गेलोय ना आनी त्या पक्षाचेर कांय उलोवपाकूय तसो हे करून गेलो ना. म्हणजे एक सभ्यता जी गरज आसता राजकारणाच्या पब्लीक लायफान ती सभ्यता आमच्या राहुल मामरेन पळोवपाक मेळ्ळी. थंय म्हाका दिसता म्हाजे सारके खुबशे लोकूय ताका अट्रॅक्ट जाले आसतले आनी ज्या शिस्तीन तो पक्षाचे काम करीत गेलो पक्ष वाडोवपाक ताणें वेगळे वेगळे लेवलाचेर तो काम करतालो हे आमी लागींच्यान आमी पळयताले. एक चार्टर्ड अकाउंटंट आपले प्रोफेशन सांबाळून तो राजकारणी करतालो आनीक बाय डॉक्टर प्रमोदा आनीक आमचे बाब तुलियो आनी दोतोर कार्लोस आनी तेंच्या बाकीचे सोशल एक्टिविटीचे आमकां सांगलेले आसा. आनीक अमरनाथ पणजीकरांनी तेजे भुरगेपणांत ते म्हणजे ते गांवचे आसले कारणान तेजे हें सांगलेलें आसा. सो असो एक आमकां वांगडी काँग्रेस पक्षाक आयज मेळ्ळा जो एक प्रोफेशनल आसा आनीक संघटनेचो अनुभव आसा आनी एक बरो स्ट्रॅटेजिस्ट. आनी म्हाका खात्री आसा तेज्या ह्या सगळ्या अनुभवाचो प्रोफेशन बींग अ चार्टर्ड अकाउंटंट आनी एक स्ट्रॅटेजिस्ट हाचेर काँग्रेस पक्षाक खुबसो फायदो जातलो. आनीक काँग्रेस पक्ष आनी एग्रेसिव्हली बीजेपी कडेन जी फायट आमी चालू दवरलेली आसा ज्या सरकार 15 वर्सां गोंय राज्याचेर गोंयच्या लोकांच्या विरुद्ध वचून राज्य करतात त्या फायटीक बाब राहुल मामरेची नक्कीच आमकां खूब फायदो जातलो. ताचो फायदो फक्त आमकां म्हापसा मतदारसंघाच्या पुरतीच घेवपाचो ना पूण आमकां ताचो फायदो पूर्ण राज्याचे दृश्टीनूय खूब म्हत्वाचो आसा. ज्या फायनान्शियल संकटांतल्यान आयज गोंय राज्य वयता ज्या तरेन गेले ते फावटी आमी बजेट कशें करून फुटोवन असेंब्लीन फूल फ्लेज बजेट पास करून घेतले मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांक काळखान दवरून आनी तातूंत ज्या तरेन आमचे जी फायनान्शियल घडी आसा ती मोडत वयता. आमचे फायनान्शियल लॉसीस लायबिलिटीज आनी डेट्स हे खूब वाडत वयता. आमचे टोटल बजेट जवळ जवळ 30-32 हजार कोटीचे आनी आमची जो डेट्स आसा तो जवळ जवळ 35 हजार कोटीचे आनी ते जर लायबिलिटीज जर धरल्यो जाल्यार नक्कीच त्यो 40 हजार कोटी कडेन पावल्ले आसा. आनी हे एक व्हडले संकट गोंयचेर आसा पूण ते
अजून जाय तसो तेजेर प्रकाश पडलेलो ना. म्हणजे प्रत्येक गोंयकारांचेर आयज ह्या बीजेपीचे सरकारान जवळ जवळ 2 लाख रुपया 2 ते 2.5 लाख रुपया आयज लोन काढलेलो आसा. थोडे फॅमिलीने आपले हेजेर लोन काढूना, पूण ह्या सरकारान नाका आशिल्ले जो इव्हेंट मॅनेजमेंट करप, कन्सल्टंट हाडप आनी नुसतो खर्च करप, हातूंतल्यान रीण काडप आनी प्रत्येक गोंयकारांचेर आयज 2.5 लाखांचे रीण ह्या राज्याच्या सरकारान, प्रमोद सावंत सरकारान आयज हाडलेले आसा. हाचेर आनीक डिटेल हे अभ्यास करून आमी एक चार्जशीट फायल करतले ह्या सरकाराचे विरुद्ध. आमकां गेल्या 15 वर्सांत खंयचे खंयचे गुन्हे ह्या सरकारान आमच्या गोंयचेर केल्लो आसा, गोंयच्या लोकांचेर केल्लो आसा, ते चार्जशीट आमी रोखडेच आमचे तयार जातले आनी ते चार्जशीट फायल करपाक आनी तो CAGचो रिपोर्टाकूय खुबश्यो गजाली आसात, तेजेर सगळे हें करपाक आमकां आयज राहुल मामलेचोय बीन आमकां हातूंत खुबसो फायदो जातलो आनी तो फायदो आमी नक्कीच राहुल मामलेच्या रुपान आमी करून घेतले आनी लोकां मुखार एक डिटेल चार्जशीट आमी दवरतले. आयज आमची जी फायट आसा ती गोंयचें अस्तित्व राखपाची फायट आसा आनी त्या खातीर आमी गोंयकारां कडेन सगळ्यां कडेन उलो मारलेलो, आमच्या पक्षांतल्या लोकां कडेन जे कुशीक आशिल्ले आनी जे हेर जेंकां खऱ्यांनीच बीजेपी विरुद्ध फायट करीन दिसता आनी तातूंतल्यान आयज कितलेशेच तरणाटे आमच्या काँग्रेस पक्षान प्रवेश करता आनी त्याच उल्याक मान दिवन बाब राहुल मामरेन आयज रितसर काँग्रेस पक्षांनी प्रवेश केल्लो आसा. म्हाका खात्री आसा बाब राहुल मामरे will bring a lot to the party in the rebuilding and in our fight with this BJP government. आणि सगळ्यात व्हडलो मुद्दो जो आसा जो राहुल मामरे बी हाचे पयलीं फायट करतालो आनी आमी सगळे गोंयकार फायट करतात ते म्हणजे गोवा फॉर सेल, गोवा विकपाक काडलेलो आसा आनी ते जोडी नंबर 1 मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे. आनी आयज पळयलें आसतलें बहुजन समाजाचे फॅमिली गेले 108 दीस तारापूर सारवण कशें करून आयज ते थंय प्रोटेस्ट करतात आनी ते प्रोटेस्ट करता आसतना आयज प्रमोद सावंतूय भेड्डो जाल्लो आसा आनी कुड्डो जाल्लो आसा. आयज हें म्हणचें पडटा कारण 108 दीस तुमी बहुजन समाजाच्या फॅमिलीक तुमी प्रोटेस्ट करपाक रस्त्याचेर दवरता, तुमकां मात्तूय दुख्ख दिसता, तुमकां मात्तूय पडोन गेलें नासता गोंयकारांचें. तुम्ही जमीन ताचे जमीन होलसेल गांव तयार करतात नवीन आनी हे गोंयकार कशें करून सहन करतले. तुम्ही त्यांची जमीन हडप करतात ज्या जमनीक ते आपले फॅमिलीचे पोट भरताले आनी ते जमीन राखपा खातीर आपली ते प्रोटेस्ट करताले तांकां आयज तुम्ही उत्तर दिनात. आयज एक दुबाव गोंयकारांक येता की जो अमेरिकेचो ट्रम्प आसा तो आनीक लोधा हेंच्यो जॉयंट वेंचर खूब कडेन चलतात आनीक नरेंद्र मोदी हो ट्रम्पाक भिता. आता हो दोगांयची वेंचर जो आसा जॉयंट वेंचर आनी खूब कडेन इंडियेक तेंचे प्रोजेक्टूय जॉयंटली चलता आनी गोंयकारांक जेन्ना जेन्ना गोंयकार दिल्ली गेले जंतर मंतराचेर पंतप्रधाना कडेन मागणी मारपाक की ह्या प्रोजेक्टाचेर तुमी लक्ष घाला, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तुजे स्लोगन. इतले दीस जाले ते जंतर मंतराचेर वचोन तरी सुद्दां पंतप्रधान हांगा कांयच लक्ष दिना आनी ज्या कॉन्फिडन्सान हे जे गोंय विकपाक काडल्यात तितून अशें दिसता ह्या सगळे हितून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची बीन पार्टी आसा काय कितें असो एक दुबाव येता ज्या कारणान ट्रम्प आनी हे जो लोधाचो एक वेगळो वेंचर चलता आनी त्याचे खातीर हे प्रोटेक्शन हांगा लोधा कंपनी ह्या प्रोजेक्ट खातीर मेळटा काय असो एक वेगळो दुबाव आयज गोंयकारांक चिंतीत करता की आता वचपाचें जर पंतप्रधानूय जर सरेंडर जालो जाल्यार देशाच्या लोकांनी वचप खंय हो एक व्हडलो प्रश्न आयज गोंयकारांक मुखार पडटा. सो हे सगळे प्रश्न सुटावे करपाक म्हाका दिसता आनीकूय आमकां काँग्रेस पक्ष घटमूट करपाक जाय. जशें बाकी सगळ्या आयज उलोवपी आसा तांकां दिसता, विचारवंतांक दिसता, पॉलिटिकल एनालिस्टांक दिसता की काँग्रेस हो एकमेव पक्ष आसा जो खंबीरपणे लिडरशीप दिवन सगळ्यांक एकठांय घेवन एक गोंयांक एक जो बदल जाय पडटा तो बदल हाडपाची क्षमता, इच्छा आनी ताकद ही सगळी काँग्रेस पक्षा भितर आसा आनी आमी
ते लीड घेऊन सगळे पक्षांक एकत्रित करून सगळ्या लोकांक एकठांय हाडून आमी डेफिनेटली येत्या 5 महिन्यानंतर गोंयच्या लोकांचो सरकार प्रस्थापित करतले आणि त्या खातीर परत एक दोर मारता सगळ्या गोंयकारां कडेन आमी सगळे एक जावया ह्या सरकाराच्या 15 वर्सांच्या जी गोंयकारां विरुद्ध जी राजवट आसा ती सोंपोवपाक परत एकदा बाब राहुल मांबरे आणि त्यांच्या सगळ्या परिवाराक आणि त्याचे सगळे जे मित्र मंडळ जे असतले सगळ्या वेगळ्या मतदारसंघांनी तांकां सगळ्यांक स्वागत करता आणि राहुल मांबरेक हांव बेस्ट विशीस दिता द सर्व्हिस ऑफ द काँग्रेस पार्टी. आजच्या राहुल बाबाच्या इंडक्शनानंतर राहुल मांबरे हे 2 शब्द तुमकां सांगतले तांच्या ह्या प्रवेशाबद्दल. ताचे पयलीं म्हाज्या लक्षान एक महत्वाची गजाल अशी आयली की ते साधारण एक 7-8 वर्सां पयलीं जेन्ना आम आदमी पार्टी गोंयांत आयिल्ली त्या वेळार एक हायर मिडल क्लास गोंयचो आणि ऑल टायप्स ऑफ प्रोफेशनल तातूंत डेंटिस्ट आयले, डॉक्टर्स आयले, चार्टर्ड अकाउंटंट्स आयले, एडवोकेट्स आयले, इंजिनियर्स आयले, असो एक संपूर्ण एक क्लास ऑफ म्हणजे एज्युकेटेड क्लास ऑफ पीपल जे आम आदमी कडेन अट्रॅक्ट जाल्ले. ते कालांतरान तांकां सत्य कितें तें कळ्ळें आणि त्यानंतर हळूहळू हे प्रकार लोक हे सगळे त्या पक्षापासून फारकत घेत गेले. तातूंतले 3 प्रामुख्यान नांव जे लोक आमचे कडेन आयले तातूंतले एक नाव म्हणजे आमचो एल्विस बाब गोम्स जो ही वॉज होल्डिंग अ की पोझिशन इन आम आदमी पार्टी. त्यानंतर हल्लीच आमचो एडवोकेट अमित पालेकर आणि ह्यांची ह्या पक्षान एंट्री जाल्या. तांचे खूब कॉन्ट्रिब्युशन आमकां ह्या पक्षाक लाभलां आणि आज एक यंग मॅन अनदर यंग मॅन अ चार्टर्ड अकाउंटंट बाय प्रोफेशन श्री राहुल बाब मांबरे आमच्या मदीं जॉईन जाल्यात. तांकां विनंती करता की तांणी 2 उतरां सांगचे. थँक्यू. नमस्कार. गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, जे असेंब्लीन सारखे लिगल एक्युमेंट मांडटा काँग्रेसचे वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर कार्लोस फेरेरा, डॉक्टर प्रमोद साळकर वर्किंग प्रेसिडेंट, तसेच माझे मित्र तुलियो डिसुजा, मीडिया चेअरमॅन अमरनाथ पणजीकर म्हजो गांवचोच भाव तो कुर्जेचो, तसेच ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हादेव ब्लॉकाचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मंगलदास नाईक, शशांक नार्वेकर, प्रदीप नाईक बाब जनरल सेक्रेटरी, माझे मित्र सलमान, यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट अर्चित नाईक, काँग्रेस स्पोक्सपर्सन गोवा प्रदेश महेश मांबरे, माझे मित्र समीर वलवयकार आसा, दोनू नायक येल्ले आसा, ऑफकोर्स जनरल भंडारी जनरल स्टार सदांच तुमकां दिसता एक्टिविजम करता. आज म्हाका खूब खोस भोगता हे काँग्रेस पार्टीन जॉयन जावपाक. कित्याक म्हणल्यार देशान जी भिरांकूळ वातावरण आसा, काल तुमी पळयलें सगळे तरणाटे भुरगे रस्त्यार देंवले, तांची जी मारहाण जाली तेन्ना खंय तरी मोदी सरकार दिसता आपूण खरो तेंच्या म्हणून आपूण म्हणटा तें खरें. तेन्ना हांव ताका मुद्दम याद करूंक सोदता. तशेंच गोंयच्या सरकाराक सुद्दां याद करता, बीजेपी सरकाराक, जे फावंडेशन आमचें कॉन्स्टिट्युशन आसा ते डेमोक्रेसी आसा ते काँग्रेसान फावंडेशन ले केल्लें, ते मजबूत करपाची गरज आसा. आणि खरें बेडरॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्युशन डेमोक्रेसी सेंच्याही गोवान चलची ना, देशान चलची ना. तेन्ना हे वातावरण जे भिरांकूळ जाल्लें आसा तेन्ना काँग्रेस हो एकमेव पर्याय आसा हे सगळ्या लोकांक कळटा, सगळे लोक लोन दाखयता. सगळे गोंयकार तुम्ही कोणाकडे विचारा सगळ्या सरकाराक विटिल्ले आसा, म्हारगाय वाडल्या, नोकऱ्यो ना, फक्त करप्शन, 39A जागे विकप, इलिगल कन्वर्जन सगळें चल्लां. तेन्ना हो क्षण जो आसा, इलेक्शन जे आसा ते एकदम म्हत्वाचें आसा गोंयच्या लोकां खातीर, आमच्या फुडले पिळगे खातीर. कित्याक नाल्यार गोंयांत वचपाचें ना. हांव खरेंच आभार मानता इन्वायट केलें म्हाका मुद्दाम गिरीश चोडणकरान काँग्रेस ह्यो आमी मजबूत करुया काँग्रेस पार्टी. ताजें आव्हान म्हज्या खूब लोकांनी सुद्दां स्विकारलें. येता त्या काळात आनी लोक जॉयन जातले काँग्रेस पार्टीन. तशेंच आज वेळ काडून मुद्दाम सगळे काँग्रेसचो फुडारी सगळे आयिल्ले आसात तांचेय देव बरें करूं. एक म्हाका मुद्दाम सांगपाचें आसा जे आमच्या अध्यक्षान सांगलें तें, प्रमोद सावंतचें सरकार आनी मोदी सावंतचें सरकार हांची तुलना गांधीचे 3 माकड आसा पळय तांचे कडेन आसतली. कित्याक हे 3 माकड तांकां उलो येता पण तोंडार हात धरता, तांकां दिसता पण दोळ्याचेर हात धरता, तांकां आयकूंक येता पण कानाचेर हात धरता. मुद्दाम पळया तुमी 39A इतलो आवाज आसा कारापूर सारवण गांवांत, प्रत्येक गांवांत गोंयचे आवाज आसा. पण तुम्ही मिडिया भावान जर प्रश्न ताका केले प्रमोद सावंताक तो हात अशे करता आनी चल्लो, तोंड ताजें बंद आसा. इतलो अत्याचार जाता
इतल्यो रेप केसी आसा, इतल्यो ड्रग केसी आसा, पण प्रमोद सावंताक जो होम मिनिस्टर आसा तो आपल्या दोळ्याचेर हात दवरता आनी आयकपाक तर कांयच येना तांकां. इतले 39 जो इश्यू आसा, गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट आसा, ते तांकां आयकपाक येना. तेन्ना खरी वेळ आसा हो सरकार बदलपाचो आनी तो पर्याय आसतलो फक्त इंडियन नॅशनल काँग्रेस. हातूंत कांयच दुबावूच ना. तेन्ना म्हाका मुद्दाम जो जॉयन जाल्लो आसा पार्टीन ह्या, तो एक पर्याय आसा बीजेपी खरी फायट दिवपा खातीर, हो सरकार बदलपा खातीर. आनी जे दुगयो म्हणटा तितून लायक जोडी नंबर 1 आसा पळय, तांकां घरा पॅक करून धाडपा जाय. ही खरी वेळ येयल्ली आसा. तेन्ना परत तुमच्या मिडिया भावाची सुद्दां तुमी मुद्दाम आयले आनी देव बरें करूं. हांव सगळे काँग्रेसचे नेते आसा, वरिश्ठ नेते आसा, तांचे आभार आसा. तुमी म्हाका भितर स्विकार केल्या बद्दल देव बरें करूं. आनी म्हजो जो योगदान आसतलो गोंया वचोवपा खातीर, गोंयकार सदांच चालू उरतो आनी काँग्रेसचो साथ म्हाका मेळ्ळो तो आनी तुट्टन वाचतलो. थँक्यू. देव बरें करूं. ह्या कार्यक्रमाक आमचे गोवा इन्चार्ज श्री माणिकराव ठाकरे जी हजर आसपाचे, पूण काही कारणां खातीर तांकां अर्जंट दिल्ली वचचें पडलें, त्यामुळे ते आज ह्या कार्यक्रमाक हजर रावंक शकले ना. हांव रिक्वेस्ट करता श्री महेश भांबरे हांकां तांणी आभार प्रदर्शन करचें. आजच्या सुंदरशा कार्यक्रमाक म्हजे व्हडलो भाव, म्हणजे आमी कमिंग फ्रॉम सेम फॅमिली, आणि हांव ताका सदांच विवेक भाई, म्हणजे तांचें दुसरें नांव विवेक, हांव तांकां सदांच विवेक भाई म्हणटा. प्रत्येक वेळोवेळी पर्सनली म्हाका तांचो सदांच सपोर्ट, तांचे कडल्यान गायडन्स जे आसा ते मेळटा. आणि तांचे एक विचार करपाची जी एक वेगळेपण जे आसा, म्हणजे एक वस्त जी आसा ती कशा पद्दतीन पळोवपाची. म्हणजे हांव जर ह्या पद्दतीन पळयता जाल्यार ताका 3-4 पद्दतीन पळोवन ताजेर विचार जावचो, आणि तो कसो करेक्ट किंवा ते कशें रॉंग आसा किंवा हे वेगळ्या पद्दतीन कशें जावंक शकता, अशी वेगवेगळी पद्दत जी आसा ती विचार मांडपाची पद्दत जी आसा ती विवेक भाईन आसा. राहुल, म्हणजे आता सगळ्या राहुल भांबरे अशें म्हणून तांकां वळखतात. सो आजच्या पुरते हांव तांकां राहुल भाईच म्हणटा. तर ती पद्दत जी आसा ती डेफिनेटली आमच्या पक्षा खातीर, काँग्रेस पक्षा खातीर येणारे जे इलेक्शन्स आसात ते इलेक्शनाच्या बाबतींत आमकां डेफिनेटली तांची मदत जातली. बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटंट, फिगरांचो खेळ जो आसा हे भारतीय जनता पार्टीचे पयलीं पासून आसा चालू. म्हणजे मनोहर पर्रीकर जे आसात आशिल्ले, लेट मनोहर पर्रीकर, तांचे जे आसताले ते सदांच फिगरांचो खेळ. सेम जी री जी आसा ती हे भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स जे आसा ते फिगरांचो खेळ करतात. वी हॅव अ चार्टर्ड अकाउंटंट विथ अस हू नोज कितें कशें, खंयचें कितें, बजेट जो आसा तो बजेट कसो कितें मांडटा हे. सो हाजेर एक्सपर्ट व्ह्यूज जे आसा ते आमकां डेफिनेटली राहुल भाई कडल्यान मेळटले. आणि हो पक्ष जो आसा तो दिवसेन दिवस मजबूत जायत चल्ला, मजबूत जातलो. हांव आजच्या घडीक तांकां वेलकमूय करता, तांकां धन्यवाद म्हणटा की ते आमच्या उल्याक जॉयन जाले त्या पक्षान, आणि पक्ष मजबूत करपा खातीर तांचो डेफिनेटली हातभार लागतलो. आज पक्षाचे आमचे प्रेसिडेंट, PCC प्रेसिडेंट श्री गिरीश भाई हांगा आसात. एडवोकेट कार्लोस बाब फेरेर हांगा आसात, जे आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट आनी अल्टरनेटचे आमदार आसात. आमचे PCC व्हायस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोदा साळगांवकर मॅडम आसात. तशेंच तुलियो बाब व्हायस प्रेसिडेंट PCC. मिडिया चेअरमॅन अमरनाथ पणजीकर आसात. जनरल सेक्रेटरी आणि जे आता सगळे सूत्रसंचालन करताले ते आमचे प्रदीप नायक आसात. युवा आमचो प्रेसिडेंट, युथ प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस, आणि धडाडीन जो आज युथान फुडें व्हरता अशे एडवोकेट अर्चित नायक आसात. सन्मान एडवोकेट शशांक नायक, आमचे शशांक नार्वेकर जे आमचे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे प्रेसिडेंट आसात. तशेंच मंगलदास नायक आसा जे आमचे म्हादेव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसात. जना भंडारी, जनसेना जी फामाद आसा, तर आमचे जना भाई हांगा आसात. बाब नोनू नायक जे गेल्याच हाका 1-2 विका पयलीं हांगा जॉयन जाल्ले काँग्रेस पक्षान, जे पिरोळच्यान येतात. तशेंच म्हज्या वांगडी स्पोक्स पर्सन ऑफ PCC समीर वळवयकर हांगा आसात. सगळ्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. खास करून मिडिया ज्या पद्दतीन
काम करता स्पेशली इन गोवा. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॅशनल मिडिया बट इन गोवा जे काम करतात तांकां तुमकां खरोच वालोर आसा आणि तुमच्या सगळ्यांचे हांव मनापासून धन्यवाद दिता. आणि हो कार्यक्रम सोंपलो असो जाहीर करता. एक प्रश्न घेतले प्रश्न रे. सकाळी तुम्ही एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले अगेन्स्ट द पोस्ट ऑफ फॉर्मर MP नवीन सरदेकर. त्याच्या उपरांत तुम्ही म्हणले तुम्ही प्रोटेस्ट तुम्ही तर हे सॉरी म्हणचे ना जाल्यार युथाक लागून ते म्हणला तेणे स्टेटमेंट सपोर्ट करून. पण त्याच्या उपरांत फॉर्मर MLA सिद्धार्थ बोलीकर त्याने म्हणले त्याने रिसर्च केले विथ एंटोमॉलॉजिस्ट आणि त्यांनी म्हणले टर्माइट आणि कॉकरेजर मध्ये डिफरन्स ना म्हणून. सो ही रिसर्च ऑन दॅट इज सेड बट इज कॉकरोच एक्सेप्टेबल टर्म आता फॉर द यूथ. म्हणजे हे सगळे जे आता उलोवपाक लागल्या तेंका फ्रस्ट्रेशन वाडपाक लागला कारण तेंची एक्सपायरी डेट लागीं पावल्या. एक 4 म्हयने सुमार उरता कारण तेंगेलो दिसवडो बंद जावपा आसा. तेन्ना दिसवडो बंद जातलो तेन्ना तांकां टेन्शन येवपाक लागलें. सद्याक फुकट गाडयो मेळटात, ताच्यो पार्ट्यो चलताल्यो, हे सगळें बंद जावपाची जी चिंता आसा आनी त्या चिंतेंतल्यान हें फ्रस्ट्रेशन भायर सरता. म्हणजे तांकां डेमोक्रेसी कशें ओपोनंट आनी कसो जो आवाज येता ताका रिस्पेक्ट दिवपाचें ते तेंगे विचारां करून तें कॉन्स्टिट्यूशन मान्यच ना. तातूंतल्यान त्या मायंडसेटांतल्यान हे सगळे आमकां दिसता पडटा. पूण सगळ्यांत चड तेंचें तें दिसवडो बंद जातलो. गिरीश तांचे म्हणणे आशिल्लें की हे कोण आपूण कोणाक टॅग करूंक ना, आपूण कोणाक म्हणूंक नाशिल्लें. कोणाक दिसता तेंच्यांनी आपापल्याक लावन घेवचें. जर काँग्रेस पार्टीक दिसता की तांकां लागतलें तेंच्यांनी लावन घेवचें आनी तें दिसता अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. सो ते म्हणटा आपूण कोणाक काय टॅग करूंक नाशिल्लें अशें म्हणटा. सो काँग्रेस पार्टीन डेलिबरेटली ओडून घेतलेलें. जेन्ना ते सेकंड तेंगे स्पोक्समॅन ताका सपोर्ट करता ताका आनी कितें उरना. ताणी सपोर्ट करून ताणें एंडोर्स केलें कितें उलयना. आमकां तुमी जाल्ले म्हणना कोणाक कितें म्हणना कितें म्हणना वायटी म्हणा. दिल्ली कितें चला आयज आमचे राहुल गांधीक स्वता थंय वचून मोर्चो काडपाक पडलो. जे काल ज्या तरेन भुरग्यांक जेन्ना तुमी कॉक्रोची म्हणात जाल्यार वायटी म्हणात तांकां तुमी अशें करून चिंतता कळटलें. आनी हेंगेले कमळ आसा ते वायटीच खावन काबार करता. गिरीश बाब तुम्ही आता प्रामुख्यान कारापूर सर्वांचो विशय काढलो आणि लोधाचे BJP कडेन कशें एस्टॅब्लिशमेंट आणि कशें इंटरनॅशनल प्रेशर आसा म्हणल्यार नरेंद्र मोदीचेर हांकां प्रोटेक्ट करपाक. ते आतां कितें जालां सगळे कॉर्पोरेट वर्ल्ड जाला. कॉर्पोरेट वर्ल्ड लिमिटेड फक्त इंडियेन ना ते आतां इंटरनॅशनल. सो मोदीची आतां इंटरनॅशनल बिझनेसमॅनांक सुद्दां प्रोटेक्ट करपाक पडटा. त्या खातीर सर्वनाच्या प्रोजेक्टाचेर 108 दीस दिवन जावन सुद्दां तांकां तेजेर सोल्युशन काडपाक जायना. आनी थंय संत येतात आनी संत आत्मदहन करपाचें तेणी स्पश्ट सांगलां की तेजेर सोल्युशन मेळना जाल्यार 8 दिसां भितर जे आमचे हे आसात नागाचे साधू तांकां आमी मेळ्ळे बी आयज वचून थंय. आनी तेंचे वचून वचून विश्वजिताच्या घराच्या सायडीक जे विठ्ठल मंदिर आसा थंय वचून आमी प्रार्थनाय केल्या की हांकां बरी बुद्धी दिवची म्हणून. कारण तांकां इतले पयस आवाज येना म्हणून सारके विश्वजिताच्या राणीच्या दारान वचून जे देवळां आसा थंय आमी वचून प्रार्थना केल्या त्या साधू बरोबर. आनी सरकारा कडेन देवा कडेन मागलां की विश्वजीत राणी जोडी नंबर 1 आसा प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणी हांकां बरी बुद्धी दिवची, गोंय सांबाळपाची आनी गोंयची जमीन सांबाळपाची, लोकांची जमीन जर हडप करपाक सोदतात तितूंतल्यान मुक्ती मेळपाची. 108 दीस जाले म्हणलं ते आनी बहुजन समाजाचे लोक रस्त्यार आयल्या त्या लोधा प्रकल्पा विरोधात. काँग्रेस पक्षान तुम्ही ताका फूल तुमचो सपोर्ट केल्ले आसा त्या मुवमेंटाक. पूण कांय तुमचे लिडर कारापूर हो विशय काडल्यारच सामके खोदळटात अशें कित्या खातीर? त्या विश्वजिता कडेन जे TCB मंत्री आसा जेणे आपली प्रॉपर्टी त्या लोडा विकल्या, हाऊस ऑफ अभिनंदन लोडा, ताजे कडेन तुमची कोणी लिडरांचे बी कनेक्शन आसा काय म्हणून? जो मंत्री आसता आनी मुख्यमंत्री आसता तेंचे कडेन खुबशे लोक कामाक वयतात ते BJPचेच नासतात. आनी आमदार जर कोणी गेले मुख्यमंत्र्या कडेन मंत्र्या कडेन ते स्वताचें काम घेवन वचना केन्ना. ते वयता ते लोकांचें काम घेवन. थंय आतां आमी विश्वजीत राणे कडेन फायट करता हेजो अर्थ न्ही कित्याक आपल्या मतदारसंघाची लोकांची कामां तेजे कडेन वचनासतना पेंडींग दवरप. सो जेन्ना एक लोकप्रतिनिधी आसता त्या लोकप्रतिनिधीक व्हडली जबाबदारी आसता. जे तेगेले 25-30 हजार लोक असतात जे कॉन्स्टिट्युएन्सीक लोक असतात त्यांची असंख्य कामां असतात.
आणि त्या कामाची जर प्रोजेक्ट कंप्लीट करतात त्या कामाक आमदारांक इलेक्ट केले असतात. नाही, कारापूरचा विषय काढल्यावरच तर काही लोक चालेल, त्याच्यात उत्तर दिले. ओके थँक्यू. The protest will continue. The deadline which Congress has given 24 hours. हेच आम्ही फक्त काँग्रेस पक्षाचे नाही, आम्ही सगळे लोकांक उलोवंक म्हणला की ज्या तरेन बीजेपी वागता, आम्ही काही काँग्रेस फ्लॅगाचो आमच्या बॅनर जावं आमचो सिंबल यूज करून आमकां त्याचो पॉलिटिकल एडवांटेज घेवपाची ना. आमकां हांकां त्यांची भाशेची वापरतात बीजेपीचे लिडर्स. कोणीय जावं, कितलोय ल्हान जावं, कितलोय गरीब जावं, कितलोय भुरगो जावं, सो तांकां तुमी वायटी, तांकां जाल्ले हे शब्द वापरून ताचे पयलीं आमकां मेंटल म्हणल्यार हॉस्पिटलाक घाल म्हणल्यार कोण सोडियम चॅक कर म्हणटा. म्हणजे तेंचे कडेन उत्तरां कशी असता पळय विरोधकांक दिवपाक, विरोधकांक रिस्पेक्ट करपाक शिकयतात डेमोक्रेसी. आणि हांकां मत मारला, तेंचे कडेन अफाट पयसो जाला आणि तांकां दिसता आमी कोणाकूय कितेंय म्हणटले आणि पयशे वाडटले आणि आमी जिखतले अशी तेंची भावना जी जाल्ली आसा. त्या दादागिरी विरुद्ध आमकां फायट करपाक जाय. एकूच राहुल बाब, तुम्ही आज जॉईन जातात, किती असे मेजर मुद्दे आसा म्हापसा अशें दिसता तुमकां? तुम्ही काम करतात आसतले ह्या दिसांनी, सो खंयच्या मुद्द्यांचेर काम करतात? म्हापशा मेन म्हणजे म्हापशेचे खरे फामाद आसा बाजार. आता बाजाराचो जो इश्यू आसा ते व्यापारी संघटना जे आसा सीएमाक येवन मेळ्ळे. सीएम फाटी म्हाका ऑलमोस्ट 6-7 म्हयने जाले हांगा आयले, म्युन्सिपालिटीन आयले. तो मुद्दो थंय आसा. इवन तो प्रेसिडेंट आसलो ताका काडलो, तांकां जाय ताका बसयलो. पण म्हापशेचे व्यापारी जो संघटना मेन आसा ताजे चडशे लोक अवलंबून आसा ते थंयच उरले. म्हापशे रस्ते तर सोडून दी, इवन ते सॅनिटेशन जाल्ले आसा, तो प्रकल्प वायट एलिफंट कसो आसा म्हापशा. अशे अनेक मुद्दम आसा. कला मंदिरचो इश्यू आसा, रवींद्र भवन. सो हे मुद्दे जे आसा, आनी आमी खुबदां म्हणटा म्हापशेचो एमएलए केपेबल ना म्हणून. हांव म्हापशेच्या एमएलएक दोश ना, ती पार्टी केपेबल. ताणें थंयचे वोटर जे आसा पळय ते हॅव टेकन फॉर ग्रांटेड. कोणाकूय बसय ते मारतलेशी आशा आसा. ताणें म्हापशाकारांक सगळें पळयल्लें आसा. नवो बदल निश्चित जाता. Mamre Baba, everyone said you were in the wrong party, Aam Aadmi Party. Do you really feel that you were in the wrong? I like to always look forward. So at this moment, I'm to the Congress party. I look forward for being Congress up to the high echelons and having the seat of power in Goa and serve the people of Goa. Thank you.